नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मेळो प्रधानमंत्री मोदी खासदार श्रीपाद नायकाच्या खात्याचेर ना चर्चा, मायनिंगाचेर उलोवंक परत वतलो दिल्ली। बाबू कवळेकाराच्या राजीनाम्याच्या प्रस्तावावेल्यान काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका तापली। अलेक्स रेजिनाल्ड आणि काँग्रेसीच्या आमदाराबरोबर वाद। पणजेच्या पराभवाचेर अभ्यास केला उत्पल आपलो असेसमेंट कळयतलो पक्षाक। पणजे जबाबदारी दिली जाल्यार घेवपाची तयारी, भाई प्रमाणूच कार्यकर्त्यांक दितलो महत्व। म्हापशागिरी हायवे एक्सपान्शनाक लागून लोकांक बरेच त्रास, माती घालून व्हाळ तुंबयलो। पावस येतकच बुट्टी येत म्हणून लोकांक भिरांत, पयलीच उपाय करपाची मागणी। आणि 70त बॉम्ब पाडेली 14 कोटी मोडून WRDची उदका शिपणावळ स्किमीचेर शेतकारांक दुबाव। अजून पावूंक ना उदक, आताच चेंबराक वेरो। गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली फक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक शुभेच्छा दिवपाक गेल्लो। गोयचो बीजेपीचो खासदार श्रीपाद नायकाची ही खासदारकेची 5वी खेप। ताका कितें वजनदार मंत्रीपद दिवचें म्हणून मागणी केल्या काय म्हणून विचारल्यार कोणे कांयच मागचें न्ही, योग्य मनशाक योग्य खातें मेळटलें म्हणून मोदीन सांगिल्ल्यान सावंत आसा तसो गोंयांत परत आयलो। मायनिंगाचेर विचारपाक खंय तो परत दिल्ली वतलो। दिल्ली गेलो पीएमाक मेळपाक फक्त कॉंग्रेच्युलेट करपा खातीर, कारण एनडीएचो लिडर इलेक्ट केला पीएमाक, त्या बद्दल फक्त विश करपा खातीर, येदी व्हडली जीत मेळ्ळा त्याच्या बद्दल विश करपा खातीर। ते सगळे माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या हातान आसा। तांच्यांनी ऑलरेडी सांगलां कोण डिमांड करूं नाकात, आमी योग्य कितें जाय पळय कोणाक दितले। इट इज ट्रू। मायनिंगेचेर हांव रोखडोच परत वयतलो, तेन्ना उलयतां डेफिनेटली। काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका बरीच तापली। काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डाचे काँग्रेसीच्या आमदाराबरोबर पेटले। पोटवेंचणूक आणि लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान राजीनामो दिवचो म्हणून प्रस्ताव बाबू कवळेकारान आपणे स्वता घाल्लो। तो काँग्रेसीचो आमदारांनी न्हयकारलो, सोडून अलेक्स रेजिनाल्डान ह्या विशयावयल्यान वाद जालो म्हणून सुत्रां सांगतात। शेनवारा काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका जाली। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण बसका बरीच तापली। बसकेंत जालें तें अशें, CLPच्या बसकेंत अलेक्स रेजिनाल्डाचे आमदारां पेटले। वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत आपल्याच राजीनाम्याचो बाबूचो प्रस्ताव। सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांनी बाबूचो प्रस्ताव न्हयकारलो। चर्चा सोंपताली तेन्ना अलेक्सान परत विशयाक हात घालो। बाबून राजीनामो दिल्यार जाता म्हण अलेक्सान परत विशय काडलो। ताचेर हेर आमदार अलेक्साचेर तिडकले। लुईझीन आणि बाबूश मॉन्सेरात बसकेक नाशिल्ले। कांय आमदार काँग्रेस सोडून दुसऱ्या पक्षांत वयतात आणि त्या पक्षांतल्यान निवडून येतात। असल्यांनी काँग्रेस पार्टीचेर लोकांचो विश्वास कमी जाता म्हणूनय ह्या बसकेंत चर्चा जाली। काँग्रेसीचे आमदार घटमूट आणि एकठांय रावचे असो ह्या बसकेंत ठराव घेतला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। पणजे बीजेपीच्या पराभवाचेर अभ्यास केला आपलो असेसमेंट पक्षाक कळयतलो म्हूण उत्पल पर्रीकारान सांगलें। पणजे पक्षाचें फुडारपण करपाक तयार आसा काय विचारल्यार पक्ष जे सांगता ते करतलो अशें उत्पल म्हणटा। मनोहर पर्रीकारान सदांच कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेवन काम केलां, तेच प्रमाण आपुणूय फुडें वतलो अशें उत्पलान सांगलें। तुमचो रोल कितें आसतलो आनी फुडें पणजेन ते तुमी पार्टी लिडरांक वचून विचारपाचें आसा? ना, सो आतां फाटलें कितें जालां ताचेर चड विचार करून काय फायदो ना, पण कितें इनपुट्स म्हजे कडल्यान दिवंक जाय ते हांव तांकां दितलो। आनी कार्यकर्ते हे सदांच आमचे केंद्रबिंदू धरून तांचे कडेन उलोवन फुडें कशें वचप हें ठरवून ते पार्टीच्या लिडरशीप आसा, स्टेट लिडरशीप, तांचे कडेन सगळें उलोवन फुडें कितें करप आनी कशें सगळें परत हो सीट हाडपाक प्रयत्न करप हें डिस्कशन करता। पार्टी कितें जाय तें पयलीं विचारून घेतलें तुमी? हय, म्हणजे पार्टीच्या लिडरांक कशें कितें प्रोग्राम आनी फुडें कशें मार्ग आसतलो हो तांकां मेळून तांचे कडेन डिस्कस करूनच फुडें, आनी कार्यकर्त्यां कडेन हे दोनूय गजाली कार्यकर्ते सदांच भाईन सुद्दां
केंद्रबिंदू दवरला. सो तांचे कडेन उलोवन आनी लिडरशिपा कडेन उलोवन पार्टे खातीर बेस्ट कितें आसा तशें फुडें वचप. म्हणजे हांवें पयलींच त्या दीस अटल बिहारी वाजपेयीचे म्हाका शब्द याद आयले की अंधेरा वतलो, सूर्य परत येतलो आनी परत एकदां कमळ फुलतलें. हें कमळ आमकां फुलोवचें पडटलें, ताज्या खातीर खूब कश्ट करचे पडटले. आनी कार्यकर्त्यान कश्ट करपाची इतलीं वर्सां 25 वर्सां हांवें संवय आसा हें पळयलां. सो विश्वास आसा की आमी तें करून परत एकदां हांगा कमळ फुलयतले. लोकसभा इलेक्शन जाल्लें हांगसर पणजे वोट करता लोकसभा कॅन्डिडेटा खातीर. पणजे बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक इतली मतां पडली, 2000 मतां लोकसभेच्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक. इतलो 2000 डिफरन्स आसलो हितून, अशें कित्याक जालें अशें दिसता? ना, हाचेर आतां कितें आसा तें हांव पार्टीन भितर सांगतलो. तुमी असेसमेंट करून दवरला? असेसमेंट केला. सो अवश्य तांकां दितलो. ताचेर करेक्शन करप ही सदांच अपेक्षा आसतली. ओके. आनी एक गजाल, तुमी ह्या इलेक्शनाक तुमचे 100% दिल्ले वा तुमी मातशे हें आसले की स्ट्रॅटेजिकली मातशे कुशीक बी रावले, कशें कितें आसलें? ना ना, हांव सगळे कडेन जितले जमता तितले हांगा काय हें न जाता सगळ्यान बऱ्या एफिशियंट पद्दतीन वचपाक येता तितलो हांवें प्रयत्न केला. शेवटी हांगा सीट रिटेन करप हांवें पयल्या दिसांनी म्हणिल्लें की वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आतां परत एकदां सीट हाडप इज इम्पॉर्टंट. समज सिद्धार्थाच्या जाग्यार तुमी कॅन्डिडेट आशिल्ले जाल्यार रिजल्ट कितें वेगळो आसपाक शकतालो? हे फक्त स्टॅटिस्टिक्स बी असले प्रोफेसर आसता तांच्या चर्चेचो विशय आनी तांच्या अभ्यासाचो विशय. ताचेर हांव आतां काय उलोवन म्हाका दिसना कितें अचीव जातलें. पूण ते रिजल्ट वेगळो जावंक शकतालो असो ते तुमी बाबूश कितें म्हणटा तांकां चड बरें विचारप. पण हांव असल्या हातून आतां विचारून हें करून म्हाका दिसना कितें अचीव जातलें. आतां फुडें कशें वचपाचें इज मोर इम्पॉर्टंट. तुमकां जबाबदारी दिल्यार तुमी लीड करपाक पणजे तयार आहा? ते सगळे पार्टी बरोबर विचार करून आनी जबाबदारी कार्यकर्ता दिली हांवें पयलीं डे 1 सांगलां की पार्टी कितेंय जबाबदारी दिता फोरग्रावंडान बॅकग्रावंडान ती हांव पार पडपाक पूर्ण प्रयत्न करतलो. इलेक्शना वेळार केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंयांत निरीक्षक म्हणून ड्युटेर घाल्ले बायल IAS ऑफिसर शेला मार्काक एक्सिडेंट जालो. शेला मार्क सध्या GMCत एडमीट आसा. तिची भलायकी मातशी हुस्क्याची आसा. पणजे मांडवी हॉटेला लागसार मॉर्निंग वॉकाक गेल्ले कडेन तिचेर एकल्यान गाडी मारली. तेच मनशान उपरांत तिका GMCत व्हेली. सद्याक GMC वाठारांत कायदो आनी सुवेवस्थेच्या नदरेचो एक भाग म्हणून मामलेदारांची ड्युटी घाल्या. गोंयांत इलेक्शना खातीर निरीक्षक आयिल्ली बायल IAS ऑफिसर शेला मारक शुक्रारा सकाळी पणजे मांडवी हॉटेला लागसार मॉर्निंग वॉकाक गेल्ली. हे वेळार एकल्यान तिचेर हाडून गाडी मारली. धपक्यान तिका तकलेक मार लागलो. तिका 108 आपोवन GMCत घाली. एक्सिडेंट केल्लो प्रेमानंद वेर्णेकार हो 80 वर्सां पिरायेचो ड्रायव्हर निमाणे मेरेन गाडी घेवन स्पॉटार आशिल्लो. तिचेर GMCन ऑपरेशन केलां आनी प्रकृती सुदारता. हे वेळार नेमा प्रमाण कायदो आनी सुवेवस्थेच्या नदरेन म्हूण थंय गोंयचे मामलेदारांक आनी पुलिसांक ड्युटेर घाल्यात. सुत्रा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण अपघात जाल्ले तेन्ना तिची वळख मेळना जाली. ती कोण हे GMCक लेगून खबर नासले. तिचो PSO ड्युटेर आयलो तेन्ना रुमाचे दार बंद आशिल्ले. दनपार मेरेन तिका सोदीत आशिल्ले. मागीर पुलिसाच्या मदतीन तिका एक्सिडेंट जाला आनी ती GMCन आसा हें सोदून काडलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 70 बॉम्ब पाडेली हालींच जाल्ले WRDचे उदका शिंपणावेळीचे स्किमीत गडबड आसा म्हणून शेतकारांक दुबाव. स्किमीचे उक्तावण करून 3 म्हयने जाले तरी उदक ना. वेल्यान राजकीय हस्तक्षेपान फक्त ठरावीक शेतकारांक पायपलायन घातल्या. चडशा शेतकारांक उदक ना म्हणून बोवाळ. अडवयचे सगळे शेतकारांक ते स्किमीचे उदक दिवचे म्हणून शेतकारांची सरकारा कडेन मागणी. 3 महिन्या फाटीं 14 कोटी म्हणून उक्तावण केल्ल्या WRDच्या बॉम्ब पाडेली शिंपणावळ स्किमीच्या कारभाराचेर अडवयचे शेतकार बेजार. आजून सारके उदकय पावूंक ना आनी बांदिल्ल्या चेंबरांक खंय वेरो पडल्यात. ते प्रमाण हे स्किमीचे उदक कांय ठरावीक शेतकारांकूच दिला, सगळ्यांक ना. तशेंच प्लाना प्रमाण स्किमीचें बांदकाम करिनासतना आपल्याक जाय तशी ती चालीक लायल्या म्हूण अडवयचे शेतकारांचो आरोप. सरकारान सगळ्या शेतकारांक स्किमीचें उदक दिवपाची वेवस्था करची म्हूण शेतकारांची मागणी. आज अडवय स्कीम जी अडवून डेव्हलप केला, ही जी पायपलायन घातल्या हितूर कोणाचेच NOC घेतलेली ना, कोणाच्याच खंयच्याच शेतकऱ्याक सांगलेलें ना की बाबा ह्या तुज्या हितूर एरियेन हे पायपलायन घालता किंवा ह्या फार्मरांक सगळ्यांक लाई करून कित्याक तेचेर सांगलेलें ना. हांव म्हणटा बरोबर आहा तुमी केल्यात, पण त्याच बरोबर ती आज पर्यंत शेतकऱ्याच्या ह्याच्या पर्यंत वाचासर ती NOC मागपाची गरज ना किंवा बाकीचे करपाक जायना. न्ही आज त्या शेतकऱ्याच्या जमनीन
पाणी पावोंक जाय तें आज पर्यंत पावल्लें ना. आमच्या अडवय गांवांत आतां लिफ्ट इरिगेशन स्किमी चालू जाल्ली आसा. त्या स्किमीचें पाणी बारीक मोठो हें न जाणटा सगळ्यांक पाणी सारकें समान मेळोंक जाय. कित्याक 5 स्क्वेअर मिटर जमीन सुद्दां आसले ताका पावोंक जाय. कित्याक प्रत्येक आशा आसता पाणयाची. तेन्ना पाणी म्हणटा 5 मीटर जावं ते 25 एकर जावं सगळ्यांक पाणी सारकें वेवस्थीत पावोंक जाय इतकी माझी अपेक्षा. आणि फक्त मेन लायनीक मेन हे हाडून सोडल्या कितें लायन हाडून सोडल्या पाणयाची. ती कितें जालें आतां बारीक बारीक जे शेतकरी आहा तांकां सगळ्यांक उदक मेळपाचें कितें हो आमचो हेतू आसा. कितें तेंच्यानी त्यो पायपलायनी बाकीच्यो घालूंक ना कितें. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा आतां आमी जर तेंच्या कडेन गेले खंय गव्हर्मेंटाक आमच्या एग्रीकल्चरान गेले जाल्यार आमकां इरिगेशन डिपार्टमेंट गेले जाल्यार ते कितें म्हणटा ते तुका जर दुसऱ्या जमनीसून हेका पाणी घेवंक जाय आनी जर तो कोण दुसरो आसा ते मदीं जाल्यार तेची एनओसी हाडूंक जाय म्हणटा. 17/1 बॉम्ब पाडेलेच्यान एरिगेशन डिपार्टमेंटाची स्कीम जाली आनी ते स्किमीचो फायदो 400 कुटुंबांक फायदो जातलो हे पेपर आमकां सांगता. तरी पण ही लायन जी अडवयन जी येयल्या तेतूर 4 लोकांक ते पाणी मेळपाक अशें दिसता आमकां. बाकीची जी आसा ती लायन पेंडींग आसा आनी तेंच्यांनी तो मॅप केला थंय त्या प्रमाणे ती लायन ना अशी म्हाका दिसता ग्रेट दिसता. आनी म्हाजो हिशोब कितें की हे अडवयच्या गांवांत 400 कुटुंबांक जे पाणी आसा ते सगळ्यांक तेज्या पाणयाचो फायदो जावंक जाय. तर हेंच्यांनी कितें केलां शॉर्टकट ही लायन घातल्या आनी एक 10 लोकांक ह्या पाणयाचो फायदो जातलो बाकीच्या हेंच्या कडेन तेंच्यांनी लायनूच ओडूंक ना. आनी ते स्किमीचें ऑलरेडी उजगाटनूय बी जालां. आनी जें लायनीचें काम आसा ते चंबर फुटल्या ट्रायल चंबर फुटल्या पार्ट सारके ना चंबर फुटोन ते हें जाल्या. आतां जर पाणी सोडच्या पयलीं जर एकदांच जर पाणी सोडून जर चंबर फुटले जाल्यार फुडलें ते पाणयाचें हें कितें फुडें तें पाणी चलचेंच ना आनी हे पाट बंदारे उरचेच ना अशें म्हाका दिसता. जी स्कीम घातल्या तेंच्यांनी लायन घातल्या ती लायन पद्दतशीर घातल्या अशें म्हाजें दिसना. आनी जी पद्दत पयले जी प्लान आसलो तो प्लान सोडून आपणाक जशें जाय तसो त्यांनी लायन घातलेली आहा. आनी आतां आमकां जर मागतलो जाल्यार प्रत्येक गजालीक एनओसी हाड म्हणटा. एनओसी हाड म्हणल्यार 42 म्हणजे 42 जाणां आसा ते 42 जाणां आतां एनओसी दिवचे ना. आनी ही जी मेन लायन घालता आसतना कोणाची एनओसी घेतल्या कुठल्या एका हेची मेंबराची घेतल्या तेणी सांगची. आनी जर हे आमकां पाणी जर आतां आनी प्रत्यक्षात आतां लायन चालू जाल्या ठरावीक जाणांकच आतां सध्या तरी पाणी पावता. तेंकां जेंकां कोणी घातल्या तेंच्यांनी आपणाक घेवन पावत. आनी आमकां जेन्ना घालपाचें आमी तो एनओसी घेवन म्हण सांगता. मग तेंकां कशें पाणी पावता उद्घाटन करून तुमी तेंकां पाणी कशें पावयल्या. म्हणजे हेतू पुरस्कार हो राजकीय दरबार जाल्यासारको जालो प्रेस केल्यासारको जालो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान ऑफशोर पेट्रोल व्हेसलाचें अनावरण केलें. कोस्टगार्डाचें हे व्हेसल गोवा कोस्टगार्डान एकूण 5 ओबीची ऑर्डर दिल्ली. तातूंतली ही दुसरी. पयली 3 म्हयन्या फाटीं फेब्रुवारीन लॉन्च केल्ली. टायमा पयली ऑर्डर पूर्ण करपाची GSLन रेकॉर्ड केला. Presently referred to as Yard 1234 is the second in a series of 5 offshore petrol vessels being built for the Coast Guard by the Goa Shipyard Limited and will soon be christened as Coast Guard Ship Sujit in the due course of the ceremonial proceedings. Goa Shipyard Limited has constructed 17 offshore petrol vessels for the Indian Coast Guard, which form majority percentage of our capital ships. In addition, constructed 11 fast petrol vessels and undertaken refits and repairs of large number of platforms till date. This launching is one more feather in the cap of GSL and is a validation of the confidence reposed by Government of India and Coast Guard in indigenous shipbuilding. It's indeed a matter of pride and honor for me and Mrs. Mittal to be present here for the launching of this indigenous vessel. I am confident that GSL will deliver the ship to the Indian Coast Guard on time and within the contracted amount. With increasing maritime threat perception, induction of these sophisticated offshore petrol vessels will add power and might to the Indian Coast Guard. Since these vessels are intended for protecting our maritime boundaries from intruders and also for rescue operations in the case of maritime emergencies, these will provide better peace dividends to the nation. At present, 6 OPVs
built by GSL under an earlier contract are operational with the Indian Coast Guard. I am told that each of these 6 OPVs were delivered ahead of schedule and have recorded excellent operational performance. We are launching the second vessel of the OPV series. The first vessel was launched 3 months ago on 21st Feb 19 by the Honorable Raksha Mantri. The launch of the second ship of the series in quick succession of launch of first vessel is a symbol of yard shipbuilding capabilities, its employees, and validation of our performance and unwavering commitment for timely delivery of ships. मराठी साहित्यात संजय धवळीकार हांणी व्यंगकथा हो नवो प्रकार हाडला. जसो व्यंगचित्र हो प्रकार महत्वाचो तसो व्यंगकथा हो महत्वाचो थारतलो म्हणून लेखक दत्ता नायक हांणी सांगलें. गोवन वार्ताचे संपादक संजय धवळीकार हांच्या हाती राहिल्ले दुपाटणे आनी राजकारण गेले चुलीत हे 2 पुस्तकाचे विमोचन जाले. हे वेळार मीनाक्षी मार्टिन्स मुखेल मानेस्त आशिल्ली. 2017च्या शेवटी माझ्या मनात म्हणजे काहीतरी पत्रकार आहे, लिहिणं हे आमचं काम आहे. तर लिहिता काहीतरी बातम्या आम्ही लिहितच असतो. माझे रिपोर्टर्स लिहितात, उपसंपादक लिहितात, मी लिहितो, अग्रलेख रोज लिहावे लागतात आणि बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की काय लिहितोय मी, हे म्हणजे जे घडतंय तेच मी लिहितोय किंवा नवं काहीच लिहित नाहीये किंवा नवं लिहिण्यासारखं काही होत नाहीये. वेळेच्या चक्रात बऱ्याचदा सापडलेलो असतो. त्यातनं बाहेर येऊन काहीतरी लिहायला पाहिजे, वेगळं लिहायला पाहिजे, ह्या विचारातनं मी हे लिखाण सुरू केलं. या डिपार्टमेंटमध्ये येतात ऑफ मीडिया अँड जर्नलिझम, त्यांना कुठेतरी लक्षात राहील की हा पण एक भाग आहे जर्नलिझमचा, तो लिखाणात उतरतो. आणि इतिहास जसा आम्ही म्हणतो की भूतकाळ खूप इम्पॉर्टंट असतो, इतिहास खूप इम्पॉर्टंट असतो, तेवढंच महत्त्वाचा आपला वर्तमान काळ असतो. आपण आता काय करतो, आता काय नोंदून ठेवतो, आता काय लिहून ठेवतो. पुस्तकं वाचली, कारण न वाचता मी भाषण करत नाही. आणि मला वाटतं साहित्यात एक नवा साहित्य प्रकार संजय ढवळीकरनी आणला आणि त्या साहित्य प्रकाराचं वर्णन मी व्यंगकथा अशा शब्दात करेन. चित्रामध्ये जशी व्यंगचित्र असतात त्या प्रकारे या व्यंगकथा आहेत असं मी म्हणेन. वैशिष्ट्य काय, साहित्याच्या दृष्टीनं वैशिष्ट्य काय, अतिशय वाचनी. मी वाचतं, मी वरवर वाचेन असं मी ठरवलं होतं. अतिशय वाचनीय, रंजक आणि मनोरंजक आणि भाषा ही सोपी, सुबोध, ओघवती, ही सारी वैशिष्ट्य आहेत. म्हापशा गिरी हायवे एक्सपान्शनाक लागून लोकांक बरेच त्रास जावंक लागल्यात. हायवेक तेकून एक व्हाळ आसा, थंय हायवेचें काम करतना माती घाल्या, व्हाळ तुंबला आनी 8-10 दिसांनी गोंयांत पावस येतलो. गिरी बुट्टी येत म्हणून लोकांक भिरांत. सरकारान बेगोबेग लक्ष घालून उपाय काडचो म्हणून तांची मागणी. गेल्या विकान ह्या हांगासर पळयतात तुमी सगळे ब्लॉक जाल्लेले आहा, सगळे फिलिंग करून. लास्ट विकान तांकां आपयल्ले हांगासर. तेतून मामलेदारूय आसलो, वॉटर रिसोर्साचे इंजिनियर आसले, प्लस ते NH-17चे तेंचे आसले इंजिनियर, PWDचे आसले. तेन्ना आमी तांकां हें दाखयल्लें की अशें अशें तुमी करतात. पयलींच आमची गिरी एरिया आहा ती लो लँडाचेर आहा, रोखडें फ्लडिंग जाता आनी तुमी जर हांगा अशें ब्लॉकेज करशात जाल्यार आनीक ते वाडटले. म्हणून तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या फुडल्यान, मामलेदाराच्या फुडल्यान एन्शुरन्स केल्ले. पावसा पयलीं आमी कितें तरी करून ओपन करून दितात. एक तर ह्या वटेन तर आमी फिलिंग केलें एज पर सर्वीस रोड दाखयतात ते, आनी त्या वटेनसून आमी तुमकां एस्टिमेशन करून दिता म्हणून एक आमकां तेंच्यांनी हें सांगलां. म्हळ्यार आजून पर्यंत काय तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. 8-10 दिसांक पावस पडपाक आहा, तेच्या पयलीं हे तेंच्यांनी करचें, नाल्यार ते तर करिना जाल्यार ह्या आख्खें उदक गिरवड्यान अशें भरान वयतलें आनी लोकांच्या घरांनी सुद्दां पावतलें. आयज आमच्या गिरी ग्रीन पार्का फाटसून जे फ्लायओव्हराचें काम चालू आहा, अतिशय चांगलें काम. हे गव्हर्मेंटान काम चांगलें केल्लें आसा, बरें केल्लें आसा. सो थोडें कितें आहा तें मातशें प्रिकॉशन घेवंक जाय की आमचो व्हाळ आहा तेजे एक्झिस्टींग नाला तो आमचो खूब वर्सांचो. सगळे
पंचायत आमची थंयसर फ्लडींग जाता, सो थंयसर आमकां एक उदीक वचपाक चान्स आहा. सो थंयसर माती मातशी सकयल येयल्ली आहा. सर गव्हर्मेंटाच्या मनान जर तो सर्वीस रोड करपाचो जाल्यार आमची जो नाला आहा तो वाटोवन तो नळ करपाचो. तुका ब्रीज कवर करून कितें तरी करपाचें, पण ते वाटोवंक जावो नाला, नाल्यार सगळे कडेन त्रास जातले. आनी आमकां वाट ना उदीक वयतलो जाल्यार. फुडें ब्रिजाचें काम चालू आसा, थंयसरूय व्हाळ ब्लॉक जाल्ले आसा आमचे. सो गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की इंजिनियरांक घेवन धाडून गव्हर्मेंटान सो फॅक्ट कितें आहा तें थंयसर पळोवन तेजेर सोल्युशन काडचें, हीच आमची 2 मागणी गव्हर्मेंटा कडेन आसा. आत्र्या पयऱ्यान देशात फूटब्रिज कोसळत आसात. हालींच मुंबय असोच एक पायपूल कोसळून 6 जाण सोंपले. पावसा पयलीं वास्कोचे रेल्वे ऑफिसरांनी आनी आमदार कार्लोस आल्मेदान रेल्वे फूटब्रिजाची पळोवणी केल्ली. पूल मातसो डॅमेज जाला, देखरेख जाय म्हणून लोकांची मागणी आशिल्ली. बेगोबेग कामां पूर्ण करून घेता म्हणून लोकांक उतर दिलां. On the whole, railway is most concentrating on the strength of all the football bridges in Southwestern Railway. As part of our efforts now, we have found some weakness in the present football bridge. That we are strengthening it, and we expect that works to be completed by 15th June of this year. What about this public demand and at railway's cost? And after completion of these works, we hope that people in the locality will support the railways activities in this driver relief. गेली 20 वर्सां जाली आनी आतां तेजे मेंटेनन्स काडलेले आसा रेल्वेन. ते रेल्वे आपल्या खर्चान मेंटेनन्स करता. तशेंच आमी आमच्या आमदाराकूय मेळोन हो रिक्वेस्ट आमी थ्रू आमदाराच्या हितून घातलेलो आसलो हांगासर. आनी हो रोड आतां आमकां रेल्वेन ड्रायव्हरीलार एक देवळाच्या सायडीन रोड आनी गटर बांदून दिवन आनी एक स्टेजूय बांदून दिता. लोकांची रिक्वेस्ट जाल्लो आमकां फॉर सम रोड एंड फूट ओवर ब्रीज सकयल, आनी लोकांक त्रास जातले वास्को वचपाक. सो हे बिकॉज इलेक्शन ते काम उरलेले, आयज आमचो रोड जाता पॅरलल हिंगा. आनी एक लोकांक म्हाका सांगपा जाय, रेल्वे हिंग एक बिल्डींग सायडीन बिल्डींग बांदता, ते बिल्डींग तेजे बांदपा जाय मागीर. ते आतां रेल्वेन आमगे रोड दिलो ऑल रावंड. So I am actually thankful to the railways for agreeing to our demand, and they are building at their cost. This is one thing good. So Goa government has got no role in the cost wise. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.